गोवा सुरक्षा मंचान पोटवेंचणुका खातीर आपले उमेदवार जाहीर केले। मांद्रेच्यान स्वरूप नायक जाल्यार शिरोडेच्यान संतोष सतरकार वेंचणूक लढयतलो। दोगूय जाण भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे सक्रिय कार्यकर्ते। ही दोन्ही नावां जाहीर करतना मंचाचो निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकरान गोंयच्या भाजपाचे निष्क्रियतेचेर बोट दवरले खरें, पूण केंद्रांत मंचाचो नरेंद्र मोदीकूच तेंको आसतलो अशें जाहीर केलें। गोवा सुरक्षा मंचाचो म्हापशेचो उमेदवार 17 तारखेक जाहीर जातलो। मंच लोकसभेचे दोनूय जागे लढयतलो। तांची नावां 19 मार्चाक सांगतले अशें सुभाष वेलिंगकरान सांगलें। मांद्रेच्या प्रचार केंद्राचे उक्तावण 13 मार्चाक जाल्यार शिरोडेच्या केंद्राचे 14 मार्चाक जातले। गोंयांत भाजपाक पर्याय म्हूण गोवा सुरक्षा मंच फुडें आयला। आमी नितळ चारित्र्याचे नवे चेहरे दिवपाचो यत्न केला अशें वेलिंगकरान सांगलें। पळयात। मांद्रे म्हज्या उजव्या सायडीक जे बसल्या श्री स्वरूप जयदेव नाईक। दुसरो कॅन्डिडेट जो आसा तो म्हज्या दाव्या बाजूक आसा शिरोडा, तांचें नांव संतोष पंढरी सतरकर। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनान जशें स्वरूप नायक आसा तशें तेय बी पयलींच्यान ह्या आंदोलनान सहभागी जाता। वयर 3 ऑप्शन्स आसात। एक राहुल गांधी म्हणजे काँग्रेस, नरेंद्रजी मोदी दुसरें ऑप्शन म्हणजे वयर भारतीय जनता पार्टी, आणि तिसरें ऑप्शन तिसरी आघाडी। तातूंत हे सगळे चिली पिली जे आसा ते सगळे एकठांय जातले। तर आमकां अशें दिसता की काँग्रेस आनी थर्ड फ्रंट हांच्या हातान भारत देश वचचो न्हय अशें आमकां दिसता ठामपणे, आनी ताज्या मुळे आमचे कॅन्डिडेट्स दोनूय जर निवडून आयले जाल्यार आमी वयर नरेंद्र मोदींचें गव्हर्मेंट जें आसा ताका सपोर्ट करतले अशें आमी धोरण म्हणून आमचें ठरिल्लें आसा वयलें। खण प्रश्नाचेर गोंयच्या भाजपा सरकारान लॉबिंग केलें ना। दिल्लीच्या आंदोलनात गोंयचो एकय केंद्रीय मंत्री वासपूस करपाक आयलो ना। खणीचे बाबतींत भाजपान कितेंच केलें ना अशा उतरांनी सुभाष वेलिंगकरान गोंयच्या भाजपाचेर टिका केली। पूण त्याच बरोबर केंद्रांत भाजपा, काँग्रेस आनी आघाडी अशा 3 पर्यायांतल्यान फकत नरेंद्र मोदीचो पर्याय स्विकारतले अशें सांगलें। लोकसभेच्या हाज्या संदर्भात आमची भुमिका ही आसा की हांगा भारतीय जनता पार्टी जी आसा ही इनकम्पिटंट ठरल्या गोंयाक रिप्रेझेंट करपाक। कित्याक गोंयचे प्रस्न ताणें केन्नाच इन डिटेल्स लोकसभेन मांडले ना। ताणें प्रश्नोत्तरी केली ना कसली गोंयच्या हाज्या संदर्भात। एक वयर केंद्रान लॉबिंग करचें पडटा गोंयचे इश्यूज जर सोडोवपाक जाय जाल्यार तें लॉबिंग खंय दिश्टी पडलें ना आमकां। पर्टिक्युलरली हांव मायनिंगचे ज्या लोकांचें आंदोलन जालें दिल्लीक तेन्ना हांव थंय आशिल्लो, जाल्यार एकूय केंद्रीय मिनिस्टर थंय ते हाडूंक शकले ना। पंतप्रधान मोदींची भेट घालपाक तांकां 1 वर्सा पेक्षा चड काळ घालोवचो पडलो, आनी ते सुद्दां देखेंगे हाज्या पेक्षा आनी कांय ताणें हें दिवना। आनी त्यामुळे एकूण मायनिंगच्या हाज्या प्रस्नान भारतीय जनता पार्टी कांयच करूंक शकना। आर्थीक कणो गोंयचो जो आसा तातूंत जर ते जर इनॅक्टीव जर आसा जाल्यार कित्याक ह्या लोकांक निवडून दिवपाक जाय आनी गोंयकारांचेर अन्याय करपाक जाय म्हणून तांकां रिप्लेसमेंट जो आसा तो गोवा सुरक्षा मंच तांकां करपाक सोदता। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।